गीत घेऊया पेज नंबर 6 A13. Eklotam tsosomi, ekutam tsomavat, ekutam tsomavdis, eklotam tsodebab, movitat meavormi, shanti chabat basan, sogli ekutam chak, amka ponarlia, dekonami gaita. Eklotam tsosomi, ekutam tsomavat, ekutam tsomavdis, eklotam tsodebab. आजची मिसा भेटलेली आसात. बर्थडे and good health of Rosae Fernandez, birthday of Melissa Mascarenas, wedding anniversary of Hansen Fernandez and Lina Lopez, Thanksgiving and good health and peace of Francis Xavier Cardozo, and for the soul of Joachim Lorenzo Dias and Ines Dias. आणि नातरांच्या बऱ्या भलायकी पासून मागता सल्लाना डायस, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसू. म्हज्या मुगा भावनो, हे पवित्र रितीन पावून ते परी वाटू घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारीक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावय. आमेन.
Pace, moime Gesù Cristo, Eklas tu povit, eklas tu Ishvor, eklas tu Parmeshwar. Moima Deva Kutsorgi, Ani Shanti Tacha Ishta Sansari. प्रार्थूया. सोर पददार आणि शासनाच्या देवा, मनशाक बोक्षणे देऊन परतून ताका तुझ्या व्यंगेत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आणि पुनर्जीवनपणांत तुवें मनशा फुडें नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबे संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केली. हे तुजे मोगाचे देणे आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन सांबाळता. तुजे तेच आमचे जिणेचे नवी चालीन परगटूंक आमकां सुभा करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपूर्णात जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयतालो आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां दवरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बणकुणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्यान जायत्या जाणांनी सोत मारलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा सुदैवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री पोरम याज्ञीक आनास आनी कायफास जुआंव आलेक्सांद्र आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसाल्याक जमलीं. दोन दुतां मदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंताताय आमी एक दोयाळकोन्नी केली म्हूण तुमी आमची जोटी करतात आनी तें कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कोडीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्या नासारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मोगार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सगळीं म्हणुया, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सबाब
जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब: जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत सुकेस्त कोर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घोरांत रावन आमी तुका सूख मागतांव. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब: जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. काराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत टायबिरियसाच्या दोर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. शिमांव पेद्रू, जवळलो म्हणलोलो थॉमस, गालिल्यांतल्या कानाचो नाथानायल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासळी पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून शिमांव पेद्रून आपले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दोर्यांत उडकी मारली. पूण मासळेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत येर शीस आयले. ते थोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उज्यार दवरलोली मासळी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दोल्ल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. ओड्या चडून शिमांव पेद्रून रांपोण वेळार ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली.
मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. वावर दोंडलो आमकां देवाचें देणें. आमच्या वावर दोंड्यांतल्यान आनी आमच्या गोरब्याचें उदारपोसण कोत्ता आनी देवाचें राज बांदून हाडटा. जेजू आमच्या वावर दोंड्याचो माज. जेजू विरेत आमचो वावर दोंडो सुफळ जायना. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेता तेन्ना आमचो वावर दोंडो वाडटा आनी चोडटा. देवाचें उतर आमचें जिवीत चलयता. आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचें जिवीत फळां बरीत जाता. आमच्या वावराक येश मेळटा. आमचो वावर दोंडो सोतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान कोत्ता तेन्ना आमी जेजूच्या तत्वांक साक्षी दिता आनी देवाचें राज संवसारांत बांदता. तो जेजू ह्या सुमानांत आमकां पास परबेच्या दिसांनी ताचें राज बांदूंक आमकां कशे परी धाडटा. आमकां भावार्थ तिरावंक आनी परगटूंक धाडटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7:21 जेजू अशें म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतली म्हूण नात, पूण स्वर्गा आसत्या म्हज्या बापाची कुशी कोत्तात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतली. आनी बापाची कुशी कितें काय? भावार्थ तिरावंक आनी तोच भावार्थ जिविताचे देखीन शिकयतल्यां आनी परगटतल्यां तेन्ना आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक देवाचें बरेंपण, देवाची काकलूत लोटून येतली आनी आमचे जिणेंत दादोसपण येवंक पावतलें. जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक जाय. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 4:18 जेजूचें मिसांव स्पश्ट जाता. गरिबांक बरी खबर परगटूंक, कैद्यांक सुटकाची खबर दिवंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वो काकलुतीचें वरस परगट करूंक. आयज तो आमकां म्हणटा, जे भाशेन बापान म्हाका हें मिसांव दिवन पाठयलो तेच परी हांव तुमकां पाठयतां. तो जेजू कडल्यान अणभवलेली काकलूत आमी दुसऱ्या तांय वांटुया आनी हे भाशेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरुया. देवाच्या आशिर्वादाक आमी पुर्ती जावंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 41 C30.
म्हज्या मोगळा भाव भयणो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसले जावत म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, पास्काचो गोड संभ्रमण ही दानां हाडून आमी तुका ओंपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वण वर्ते देणे तुजे जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. ह्या पवित्र देणे घेणे संपूर्णायन सफळ कर आनी संवसाराच्या वाडविण्याक पाठ करून स्वर्गीच्या उतरेकांनी आमची काळजां लासून दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, तोच तो दुलो निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरंच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसून वेंचे आदी त्याने उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणले, हो, तुम्ही समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणी कोराराचे रोगोत. पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट आमी परगुटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशी हे पियेता. तितले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्न दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर पदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मानून आम्ही त्याने शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेश्वरा सोर वायटांतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोरसकाई आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोश्यान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमियाव. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान सेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार म्हजे भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान सेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव तुका मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरसिल्लो कोडसरून म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया.
Page number 52, D10. Ikut sunyadam kawanto, torekut kurami salya. Jesu ci kurami sogli, Jesu mostok kami sode. Ikut sunyadam kawanto, torekut kurami salya. Jesu ci kurami sogli, Jesu mostok kami sode. Ikut spivon soglia kamkan, Jesu wanda plerogo. Eka shivanam kambota, priti mogan kalsa sorta. Ikut spivon soglia kamkan, Jesu wanda plerogo. Eka shivanam kambota, priti mogan kalsa sorta. Ikut supdes ami balso, moga updes Jesu dila. Ikut satya amka केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून. एकूच उपदेश आमी पाळचो, मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच साध्या आमकां केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या रक्तान तुजे काळी सदांच लासताले, देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां
आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सगोटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणता. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 142 K8.